Baz from Water Resources Department, Works Division 1. Now this work is about protecting the hill slope. Now this particular hill, there are a lot of boulders which fall during the rains. So the purpose of this work is to hold the hillside in place. And this is how we are doing it by driving self-driven anchors at a horizontal spacing of 2.5 meters and a vertical spacing of 1 meter. The height of the hillside is around 10 meters at one end and around 4 meters at the other end. Total length is 75 meters. So once we drive the self-driven anchors for a length of about depth of about 5 meters, and after doing that we will hold all the boulders in place in the rock face. After that we will be putting a mat to still hold whatever is coming out. So this is the purpose of the work, and this will prevent any further collapses of the hill as well as boulders. So how much time it will take to complete this project? The timing is around from here, I think it's supposed to start in November. So it is around 12 months. Okay, 1 year. 11 months. 11 months. सगळ्यांक पयलीं म्हटल्यार दिवाळीची हार्दिक शुभेच्छा. आनी अशें तुमी आतां पळयता की आमी मारुतीराय स्थानान आसा लेईंग अ फावंडेशन स्टोन फॉर रिटेनिंग वॉल. ओके, सो आमचे सोबत आसा CCP मेयर रोहित मोन्सेरात, डेप्युटी मेयर संजीव नायक, सो आनी सगळे आमचे देवळांतले कमिटी मेंबर्स आनी वाड्या वयले सगळे रेजिडंट्स आसा. सो ह्यो आतां रिटेनिंग वॉल आमी आतां आयज फावंडेशन स्टोन घातिल्लो आसा. सो ताका लागून आमी ऑलमोस्ट 1.5 year जाले लाँग पेंडींग काम आशिल्लें. सो ते फॉलो अप करून मेन म्हणटा तो क्रेडीट वतलो आमचे ऑनरेबल MLA श्री बाबूस मोन्सेरात सर, आनी तशेंच आमचे ऑनरेबल CM सुद्दां प्रमोद सावंत सर आनी CCP मेयर रोहित मोन्सेरात सर, यांचे सगळ्यांचे योगदान खूब आशिल्लें वो सक्सेसफूल करपाक लागून प्रोजेक्ट. सो ताका लागून हांव तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. सो बेसिकली वो आतां कमेन्स जावपाचो आसा 25 नोव्हेंबर ऑनवर्ड्स, आनी 1 वर्स ऑलमोस्ट लागतलो हें काम चालू जावपाक. आनी एक्चुली हे आतां म्हणटा ते सेकेंड डेवलपमेंट वर्क आतां आमचे मारुतीरायाचे जाल्ले आसा. आतां हे आमी कित्याक बांदूंक सोदता, मेन म्हणटा ते इतले सगळे हांगासर देवळांतले कमिटी मेंबर्स आसा, देवळांत इतले सगळे ट्युरिस्ट येता, सगळे पळयता. सो ते मेंटेन करपाक लागून, आनी इट इज बेसिकली अ डेंजरस स्पॉट हांगासर, म्हणजे फातरां पडोंक शकता वो पडटा, ताका लागून आमी मेंटेन करून हांगासर देवळाचो स्थान बरो दवरूंक शकता.